नमस्कार. लोकशाहीचो सगळ्यात महत्त्वाचो भाग म्हणल्यार मतदार. आमच्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार मतदारांचे प्रॉब्लम्स, इश्यूज मांडले. तशेंच उमेदवारांचे विजन्स, प्लॅन ऑफ एक्शन मांडले. ह्या कार्यावळीन जाणून घेवया मत लोकांचे. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव प्रिया प्रकाश कारापूरकर. तुम्ही हांगासर कितली वर्सां जाली रावता? माझे माव आसले पळय, म्हणजे हांव लग्न जालें म्हाजे 23-25 वर्सां जालीं हांव हांगासर रावता. तुमकां कितें दिसता हांगासर मयेन कोण येतलो निवडून? आमचो संतोष बाबाक आमी पुरो आमचो सपोर्ट आसा. कित्याक आमी 10 वर्सां जालीं 10-15 वर्सां जालीं BJP हाडून पळयली. आमी म्हणटा आमकां नवो कोण तरी जाय, नवें कितें तरी आमच्या मया मतदारसंघान तेणी करचें नवें अशें म्हणून आमी संतोष बाबाक आमचो फूल सपोर्ट आसा. नवो कोण तरी जाय जाल्यार संतोष बाबूच गोवा फॉरवर्डूच कित्याक? आनी खुबश्यो पार्टी आसा, खुबशे नवे कॅन्डिडेट आसा, तांच्या मदल्या कित्याक तुमी कोणाक चूज करना? कळटा न्ही, स्वभावाचेर कळटा तो फुडें कितें करतलो हें कळटा न्हू, पळोवन येता न्हू, म्हणून आमकां संतोष बाबूच जाय. कळ्ळें? मया मतदारसंघान आमी पळयला इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट BJPन गेलो, BJPंतल्यान भायर सरून पार्टी बदलप हें खूब चल्लां. सो तुमकां दिसता फाल्यां हे तुमचो विश्वास दवरून एकाच हितून रावतले पार्टेन ते विश्वासघात करचे ना अशें कित्या खातीर दिसता? तेणी सांगलां न्ही आपूण तसो तुमचो विश्वासघात करचें ना म्हणून सांगलां न्ही तेणी. म्हणटकूच आमकां आमी म्हणून तेजेर विश्वास कित्याक ह्या 15 वर्सांकूय आमी तेंचेर दवरून कितें पळयलें न्ही, म्हणटकूच आमकां आतां हे वर्सांत नवो जाय, नवें कितें तरी करचें म्हणजे आमी तेजेर आमकां विश्वास दवरचोच पडला न्ही. म्हणजे ह्या आदीं आमी 15 वर्सां तेंचेर विश्वास तेंच्यांनी कांयच केलें ना आमचें. म्हणटकूच आमी आतां संतोष बाबाक हाडून म्हणजे फुडें 5 वर्सांक तेंचें पळोवप. म्हणजे तुमची कितें कामां तांणी प्रॉमीस केला करतलो आपूण म्हणून? तेणी म्हणलां आपूण सुदारणा हाडटलो मागीर मतदारसंघाक. आपूण येयलो जाल्यार तुमकां आपलो आनी तेणी सांगलां आपल्या वांगडा तुमी या, स्वता तुमचे वेस तुमी येया, तुमी आपले कोण हेंकां तेंकां घेवन येवं नाका. आतां पळय ह्यान पयलीं सुद्दां न्ही आमी BJP सरकार आयिल्लो, आमचो प्रवीण जरी आसलो, हांव गेलें तेजे कडेन, हांव स्वता गेलें. तेणी म्हाका पणजे इतलो टायम वेट सकाळीं हांव म्हाजें स्वता घरचें लग्न चुकोवन म्हाका तेणी वेट केलो. कित्याक म्हाज्या चेडवाचें नर्सिंगाचें मातशें तेणें केलें ना. हांव म्हणटा कितें तुजे कडेन जायना न्हू, तूं सांग आपल्या कडेन जावचें ना, दुसऱ्यांचो टायम वेस्ट करना. आतां टायम कितें तें तुमकां खबर आसा न्ही, टायम सामको इम्पॉर्टंट जाला सगळें. म्हणून तें संतोष बाबान आमकां सांगलां न्ही, घरान येवन तेणें सांगलां की आपूण तुमचीं कामां करतलो. म्हणटकूच एक ह्या 5 वर्सांक आमी संतोशाचेर विश्वास दवरपाक कितें आसा. पयलीं 10 वर्सांक BJPचेर दवरलोत विश्वास, ताणें आमची कांयच कामां केलीं ना. समज जर संतोशान तुमचें काम केलें नाल्यार मागीर नेक्स्ट टायम तुमी आनी कोण जायना. हे 5 वर्सांक आमी पळयतलीं न्हू संतोष बाबाचो कसो स्वभाव कितें, कशें आमकां तो सपोर्ट करता, कितें करता तें आमी पळयतलीं न्ही, आनी फुडें मागीर पळोवपाचें. तुमकां तुमी एक्सपेक्टेशन कितें दवरता फाल्यां ते निवडून आयले, MLA जाले जाल्यार तांचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन कितें आसा तुमचें? आतां ह्या पयलीं पळय BJP सरकारान कांयच केलें ना मागीर मतदारसंघ, तेणी तरी तें करचें. कळ्ळें? आमचो एक कारापूर गांव आसा, कारापूर थंय एक बस येवन ना, एक कसलीत कितेंच हाडटलें जाल्यार आमकां साखळे वयतलें आपली बायक घेवन, आनी बायक घेवन वयतलें आतां तूं पेट्रोलाचें तुका खबर आसा पेट्रोल खंय पावलां तें, म्हणून तें आमकां परवडना. आमच्या सारकिल्ल्याक तर तें परवडना. बायक आसली सुद्दां म्हणून आमकां तें परवडना. कित्याक आमगेलो एकटो जोडटलो आनी बायक भुरग्यांचें शिक्षण सगळें आसा न्ही, म्हणून तें आमकां परवडना. म्हणून तेणी मया मतदारसंघात आमचें सुदारणी करची. कळ्ळें? अशें. एज अ बायल तुमी म्हणल्यार घरान एकटो जोडपी आनी बाकीच्यांक इतलें पोसप डिफिकल्ट आसा. एज अ बायल तुमकां कितें दिसता बायलां खातीर तांणी कितें करचें? तेणी सांगलां न्हू आपूण, तेणी सांगलां तुमकां सपोज ग्रूप आतां ग्रूप तूं जाणा न्हू ग्रूप आसा सगळी कडेन, सगळ्या म्हणजे मतदारसंघान कशें कितलेशेच ग्रूप आसतले. तेणी सांगलां आपूण तुमकां ग्रुपान कितें फाल्यां आपूण येयलो कितें तुमची सेवा आपूण करता म्हणून सांगलां न्ही. तुमचे जे महिला मंडळाचे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां हाज्या पयलींच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान जेन्ना BJP गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी बीन कांय फावो जाल्यो ना? आमकां तर जाल्यो ना, खरें सांगता. आमच्या ग्रुपाक तर कांय अजून स्किमी जाल्यो ना. हांव बाकीच्यांचें सांगना, आमच्या ग्रुपाक जाल्यो ना. तुमी किंवा तुमच्या घरांतल्या कोणी खंयच्या स्किमी खातीर खंयच्या नोकरे खातीर बीन एप्लाय केल्लें? हय, म्हाज्या देरान केल्लें. फॉरेस्ट खातें एका तेणें एप्लाय केलें. तेका तेणें सांगलें कितें तूं कितले तरी तेका मिटर धांवपा लायलें, तो तें धांवून पास जावनूय तेज्या कडेन गेलो करया
करया अशें म्हाज्या देराक तेणें सांगलें. आनी त्या पयलीं हांव लग्न जावच्या पयलीं आसतलें म्हाज्या घोवाक घेवन मागे मांव गेल्लो. तेणें सांगलें तुमच्यान कामां करपाची अशें कार्यकर्ताकूच तो घेवन गेल्लो कळ्ळें. तेणें अशें सांगलें खंयचें तें हांव नकळो आं पयर म्हाका देर सांगतालो म्हाज्या लग्ना पयलींची गजाली. आमची तेणें कामां कांय केलींच ना. तुमकां हांगा कितें प्रॉब्लम्स आसा? ते हांगा न्हू उदीक भरता पावसान आनी उदीक न्हू आमच्या तोंडा फुडल्या घरान वयता उदीक आनी आमच्याय घरान वयता. म्हणजे 4 व्हिलर येयली जाल्यार फास्ट वयता न्हू आनी उदीक सगळ्या घरांनी वयता मागीर आमच्या. आनी ताका लागून हांगा एक गटर बिटर असो बांदूंक जाय म्हणजे उदीक वचों न्ही पावसाचें तें नाल्यार सगळ्या घरांनी वयता न्हू आमच्या उदीक अशें हें एक जावपाचें. आनी हांगा कॉजमी म्हणून एक कंपनी आसली फार्मासिटिकल ती बंद जाल्या. ती जर चालू जाल्लेली जाल्यार काम गावतलें आसलें न्हू आमच्या हांगा गांवांतल्यांक जावं मया हितूंतल्यान लोकांक. तुमी हाज्या बद्दल केन्ना कंप्लेन बी केल्ली? उदकाची आमी कंप्लेन केल्लेली पण कांय जावंक ना तें दिल्लेलें हरशीं PWDन कितें हांगा उंच कशें बी रस्त्यार कितें करूंक जाय न्हू उदीक अशें वचपाक सायटींतल्यान बी पण कांय ना जावं. तुमी तुमचे कितें प्रयत्न केले? आमी आतां मागीर एक अशें हें घातलें सिमीट घातलां अशें उदीक तेंच्या घरान वचोंक जायना म्हणून आनी आमी कंपावंड बांदलां हांगा नाल्यार आमच्या घरान वयता तें उदीक सगळें म्हणून. तुमचे MLA BJPचे आतां 3 फाटी आयले न्ही तांचे कडेन तुमी वचून केन्ना हेल्प मागलो हाज्या खातीर तुमचे प्रॉब्लम्स कितें सांगले? सांगलां ताका पण तेणी कांय करूंक ना न्हू. आनी तें कोण आसता पळय BJPचे म्हणून आमदार काय येना तेजे कार्यकर्ते आसता तांकां आमी सांगलां ते खंय काय हें कितें करता ते कांय करिना. आनी ते BJP पयलीं आसलेले पळय पयलींचो आमदार आमचो तो कितें सामान बी चवथीक वांटलां न्हू आपल्या आपल्या खास खास घरांनी आहा तांकांच सामान दिलां आनी वोटिंगा टायमार येतात मागीर दारार हरशीं कांय नासता. हरशीं सामान बिमान ते पळोवन पळोवन दितात ते मनशांक सामान तशें कित्याक करपाक जाय तर. तुमकां आतां फुडल्या गव्हर्मेंटा कडल्यान फुडलो जो MLA निवडून येतलो ताच्या कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? हे आमचे उदकाचे बी प्रॉब्लेम तेणी सॉल्व करपाचे. फार्मासिटिकल हांगा कंपनी आहा बी न्हू ती बी अशी हें करपाची आनी हांगा एक मशान बी हांगा ना न्हू ती एक जावपाची. आतां गेल्या 5 वर्सांक आमदार आसलो तेणी सांगलेलें आमकां दिता म्हणून पण 5 वर्सां तेजी सोंपली तेणी आतां आयज काल कांय दिवंक ना आजून आमकां दितात म्हणटा तो दिवंक ना आजून. ह्या फाटी तुमचो विचार कितें आसा परत ताका चान्स दिवचो? ताका परतून आमी चान्स दिवची ना कित्याक दितली तो दिना न्हू. ह्या फाटी तुमकां कितें दिसता कितें जाय तुमकां? हे फावटी आमकां दिसता की संतोश सावंताकूच हाडपाचो म्हणून आनी कोविडा टायमार बी खूब हेल्प केला तेणी लोकांक न्हू असो कोणाक पावला कोविडा टायमार असो नाल्यार आमचो आमदार आसलो न्हू कोणाक येवंक पळोवंक ना तेणी कोणाक कोवीड जाला जावं कितें जालां येवंक सुद्दां ना तेणी. आनी सामान सुद्दां कोविडाक तो टॅबलेटी वाटलेल्यो न्हू कोविडाच्यो दिल्ल्यो त्यो सुद्दां तेणी कोण कोण तेजे मनीस आहा तांकांच दिल्या तेणी आमच्या लोकांक कोणाक दिवंक ना तेणी त्यो टॅबलेटी बी अश्यो. आनी सामान सुद्दां तशेंच केलां चवथी कडेन सामान वाटलां तें बी तशेंच केलां तेणी. चवथी कडेन भाजपाचें सामान सगळ्या गांवांनी वाटलां हरशीं पण आमकां येवंक ना तें ह्या वाड्यार सामान येयलां पण कोण खास घरां आहा पळय तांकांच येयलां तें आमकां बी अशें गावोंक ना चडश्या घरांक नात तें सामान गावोंक. तुमच्या वाठारांत आतां आमी पयल्या हांगा अजुनूय बेजीक सुविधा ना रस्ते ना हे ना ते तशें कित्या खातीर? आमदारान हें करपाक जाय आसलें न्हू तेणी करूंक ना. आनी जे कोण तेंचे कार्यकर्ते आसता खबर आहा ते तांकां कितें सांगता गांव हो आमचो अहो तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसता न्हू कितें करपाचें आसता कितें जावं आमदारान एक तरी आतां इलेक्शनाच्या टायमार कशें तुमी येतात हें कितें करूंक जाय बी म्हणून हें विचारता इलेक्शन जालें काय मागीर खंय येतात ते मागीर येयना ते मदीं येवन फावट मारून पळोवंक जाय न्हू तुमकां हांगा कितें प्रॉब्लम आहा कितें तें विचारूंक जाय तशें ते कांय विचारना येतात आनी. हाज्या पयलींचे तेन्ना जेन्ना तुमी प्रॉब्लम्स तांकां सांगिल्ले हे रस्त्याचे उदकाचे बी ते कांय हें करिना रिटर्न आन्सर कांय करिना ते हय ते करूंक जाय न्हू खरें म्हणशें जाल्यार आमदाराचे कार्यकर्ते आसता तेंच्यांनी करूंक जाय ते. कार्यकर्ते कितें करता आपली कामां जाली काय जाली तेंचे जॉब लागले तेंची कामां जाली काय जाली कार्यकर्ता आतां हे उदकाचे इतके प्रॉब्लेम कार्यकर्त्यांक सुद्दां कितके फावटी आमी सांगलां पण ते हें करिनात कांयच ते हें करिनात. ते करूंक जाय न्हू आमदारान गांवांनी अशे कार्यकर्ते आसतात न्हू तेंचे 1-2 ते तेंच्यांनी सांगपाक जाय न्हू ते अशें कांय करिना. निवडून गेला पळय गेल्या 5 वर्सां तो आजून तेणी परतून पांय दवरूंक ना आनी विचारूंक ना तुमकां हांगा कितें जाय कितें ना कांय तेणी पळोवंक ना येवन परतून. लास्ट केन्ना येयल्ले? येयल्लो म्हणजे हांगा बालवाडीच्या वयर एक कम्युनिटी हॉल जाला तेज्या हेका ताका आफयता न्हू तेन्ना तो येयल्लो. तुमकां हांगासर प्रॉब्लम्स किंवा इश्यूज कितें आसा? ना तशें कितें आमकां प्रॉब्लम ना पुणून अशें आमी केन्ना कोणा कडेन अशें वचोंकूय ना अशें कितें प्रॉब्लम आसा म्हणून
आता 14 तारखेक 14 फेब्रुवारीक मतदान आसा सो तुम्ही निर्णय केला तुम्ही कोणाक मत दितले आमी निर्णय केला आमी संतोष सावंताक दिवपाचें थारायलां कित्याक तो एज अ पर्सन बेस्ट पर्सन आसा कित्याक हांव ताका ल्हानपणा पासून वळखता तो म्हाजो क्लासमेटूय जावन आसा सो तो इतको सादो मनीस जर ताका तुमी एक जेवण दिलें एक समज पाटाचेर आनी टेबलार जाल्यार तो पाटार बसून जेवपाचें ज्यादा लायक करतलो सर म्हणजे इतको सादो मनीस म्हणून तो म्हाका एज अ कॅन्डिडेट असो म्हाका तो जाय कित्याक हाणें हेजे पयलीं 5 वर्सां तेणें आमकां एक हें सांगलेलें की आपल्याक एक चान्स दिया म्हणून तुमी सो तेन्ना तेजो बॅड लक जालो तो येवंक ना म्हणून आतां हांव लोकांक सांगता एक ताका चान्स दिवन पळोवपाचो कितें तो इम्प्रूवमेंट करतलो ही म्हाका गॅरंटी आसा तेजी. हाज्या पयलीं जे MLAs आशिल्ले हांगासरल्यान जे निवडून आयिल्ले तांणी करुना काय BJPन आज लोकांक कितें केलां तें सगळ्यांक खबरच आसा सिलिंडर तेणी आतां सांगलेलें 5 वर्सां सिलिंडर वाडचो ना रेट पूण आतां सिलिंडराची रेट खंय पावल्या ती लोकांक खबर आसा तशें हेजें पेट्रोलूय कितलें म्हारग जाला सो आमी आतां न्यू असो आमकां हें जाय गव्हर्मेंट असो न्यू जाय अशें आमी चिंत्ता म्हणजे सगळें कितें न्यू आमकां पळोवपाक जाय आनी तो जर संतोष सावंत जर येयलो जाल्यार तो इम्प्रूवमेंट करतलो ही आमकां गॅरंटीड आसा म्हणून तो आमकां निवडून येयल्लो जाय. न्यू मनीस जाय जाल्यार ह्या फाटी TMC आसा आम आदमी पार्टी आसा वेगळे वेगळे नवे कॅन्डिडेट आसा सो तुमी तांकां कित्याक तांचे बद्दल कित्याक विचार करता तेंचे बद्दल आमकां कितें सारकें हें ना पूण हेका हांव सारको जाणा संतोष सावंताक हांव पयल्या पासून वळखयता म्हणटकूच म्हाका गॅरंटी आसा असो म्हणजे तो कितें इम्प्रूवमेंट करतलो असो अशें म्हाका दिसता. तुमची कितें अपेक्षा आसा म्हणजे फुडल्या 5 वर्सांक जर ते निवडून आयले जाल्यार ताणें जो निवडून येता त्या MLAन कितें करचें तुमच्या मया मतदारसंघा खातीर तेच म्हणजे कोणाक कोणाक कितें गरजो आसा ते दिवपाच्यो भुरगीं आतां पळय आतां कोविडाक लागून सगळीं भुरगीं आतां घरा आसा तांकां सर्विसी दिवपाच्यो बऱ्यो आनी अशें कोणाक मदत जाय करपाची अशें ओके. पूण मया मतदारसंघान आतां 3 टर्म्स आमी पयल्या 50% पेक्षा चड मतां BJPक दिल्या आनी तांकां निवडून हाडला सो तुमकां दिसता ह्या फाटी कॉन्स्टिट्युएन्सी मया मतदारसंघ पुराय ते 50% जे लोक मतदान जाल्ले तातूंतल्या 50% लोकांनी जे निवडून हाडला तांणी सगळ्यांनी विचार करतात काय तांचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा. आतां सगळे लोक म्हणटा BJP नाका तशेंच म्हणटा न्ही लोक आतां म्हणजे इतकी म्हारगाय वाडल्या न्ही म्हणून गोवा फॉरवर्डाची अलायन्स जाल्या ती काँग्रेसी बरोबर जाला सो खुबशे आतां कितलेशेच फाटले जर इलेक्शन्स आमी पळयत जाल्यार काँग्रेस हांगासर येवपाक शकूना सो तुमकां कितें दिसता ताका चान्स आसा. चान्स आसा असो दिसता म्हणजे लोक आमकां उलोवन दाखयता म्हणजे संतोष येतलो असो म्हणून सांगता आतां पळया न्ही फुडें कितें जाता तें. सो लोक गोवा फॉरवर्ड किंवा काँग्रेस अशें न पळयता तुमकां दिसता की संतोष एज अ पर्सन बेस्ट पर्सन आसा तो निवडून येतलो अशें म्हणटा लोक आतां पळया आनी आमकांय दिसता. हांगासरले यूथ जे आसा तांचे प्रॉब्लम्स कितें आसा. प्रॉब्लेम म्हटल्यार मेन जॉबाचो प्रॉब्लेम आहा आनी दुसरी गोश्ट हेवटेन काय हेच जायना डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कांयच जायना 15 वर्सां आतां BJPक आमी दिल्या पण कांयच ना. पण आमी संतोष सावंत कित्याक म्हणटा हे तुमी लक्षांत घेवपाक जाय फाटल्या 15 वर्सांक आमी BJPक निवडून दिता पण कांयच जायना. हे फावटी सरळ हिशोब आहा एक आसा जो आफ्रिकेक आपलो बिझनस सेट करून बसला फाल्यां काळी मये मतदारसंघाच्या लोकांक आफ्रिकेक वयचें पडूं शकता टिकेट काडून. दुसरो फाटले फावट जो झाटये निवडून येयल्लो तो पणजेत आसतालो तो आपलो अख्खे इंडियेक बिझनस सेट करूंक सोदता आनी संतोष कुमार सावंत हो क्लीन मनीस आहा. संतोष कुमार सावंत कित्याक नाका हो कोण सांगूं शकना. दाग तेजेर एकूय कांय ना. दाग आसा म्हटल्यार कोवीड टायमार तेणें दाग आपले दाखोवन दिल्या लोकां खातीर काम करून ते दाग आहा तेजेर की बरे दाग वायट दाग ना. कोवीड टायमाचेर आमच्या मयान वचत जाल्यार तुमी तेणेन बॉडी बसून उखलून लोकांच्यो कोविडाच्यो हे कोण हात लायना तेन्ना बसून तेंच्या खातीर काम केल्लेलें आसा. तुम्ही म्हणटा क्लीन मनीस जाय आप म्हणटा तांचे जे कॅन्डिडेट आसा क्लीन आसा आनी हांगासर म्हाका दिसता प्रोफेसर राजेश कलंगूटकर आसा तांच्या बद्दल कित्याक विचार करूना. ना तेंच्या बरोबर म्हणजे हांगासर आपाचें काय अस्तित्वच ना न्हू. आप येयल्या फक्त BJPक जिखोवपा खातीर हे सगल्यांनी समजून घेवपाक जाय की आप हांगासर BJPक जिखोवपाक येयल्या आपूण जिखपाक येवंक ना. खंयसरूच तेंचें अस्तित्व काय ना. फाटले फावटी तुमी ओपिनियन पोल तेंचे पयला आसतले 7 कितें 6 कितें दाखयताले पण तेंचो एकूय सीट येवंक ना. हे फावटी कितें 2-3 दाखयता म्हाका दिसना हे फावटी सुद्दां कितें येतलें काय तेंचे.
आमी फाटले इलेक्शन्स जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 50% परस चड मतां घेवन बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिल्ले आसा मया मतदारसंघात आणि काँग्रेसीचे तशें पळोवपाक गेल्यार व्हडलें अस्तित्व नाशिल्लें. सो गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची युती आसा. सो तुमकां कित्या खातीर दिसता हे संतोष सावंत येतले? बिकॉज ऑफ क्लीन मनीस आहा न्हू, मनशाचेर काय हे ना, मनीस तेजो खंयसर व्हडलो बिझनस ना किंवा हांगासून उठून आनीक खंय वयतलो आनी लोकां खातीर तसो जेन्ना तो एम एल ए निवडून बसून येवंक ना तरी तेणें लोकां खातीर काम केलां. जो निवडून येयल्लो तेणेन कितें काम केलां हें दाखोवपाक जाय न्हू. कोवीड टायमाच्या लोकांक जेन्ना त्रास जालो तेन्ना हो आमचो आमदार खंय आसलेलो ते लोकांनी विचार करपाक जाय. पण हो एम.एल.ए. नासतना सुद्दां लोकां खातीर काम केलां. ह्या खातीर हांव चिंतता की बाबा संतोशा खातीर आमी काम करपाक जाय, ताका निवडून हाडपाक जाय. सो तुमी पार्टी पळयता की मनीस पळयता? दोनूय पळयता. आमच्या हांगासर पार्टी पळयता आमी आनी मनीसूय पळयता. गेले फावट संतोष कुमार सावंताक 7,500 लोकांनी वोट दिल्लो. तेन्ना तो व्हडलोसो काय हे नासलेलो लोकांक मदीं, म्हणजे चड प्रतिनिधी असो हे दिसनासलो लोकांक. पण हे फावटी लोकां खातीर काम करून फाटले फावट 7,500 मतां काडून हे फावटी आनीक भितर एक 5,000 भर जावन आमी कमीत कमी एक 5,500 ते 6,000 लिडिंगेन जिखून येता काय दिसता. तुम्ही इंडिपेंडंट तुमचो बिझनेस करता. ॲज अ यूथ तुमचे एक्सपेक्टेशन कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एम.एल.ए. कडल्यान? आमच्या एम.एल.ए. कडल्यान मेन म्हटल्यार हांगासर खुबशीं कामां आसा. आमच्या फाटल्यान हांगासर गटर बांदपाच्या BJPचो कॅन्डिडेट येवन 15 वर्सां जालीं तेणेन पांय झरयला हांगासर आनी 15 वर्सांनी तो येयल्ले फावट वर्सां म्हणटा 5 वर्सांनी एकदां येयल्या उपरांत आपण हो गटर बांदून दिलो, पण केन्ना तेणें बांदून दिवंक ना. दुसरी गोश्ट हेवटेन कांयच जावंक कांयच म्हणजे कांयच ना. सगळें झिरो डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय ना. BJP जेन्ना निवडून आयले तेंच्यांनी रुलींग पार्टी आशिल्ली आनी तरी तुमी म्हणटा तुमचें काम जावं ना आनी गोवा फॉरवर्डांतल्यान आतां जर संतोष कुमार मुखार सरले आनी जर काँग्रेसीक बहुमत मेळून आलें ॲज एन एम.एल.ए. म्हणून ते कितले जे BJPची रुलींग पार्टी करूं शकले ना ते करूं शकतले? बिनतास करूं शकतले. मनशा कडेन पावर आसपाक जाय करपाची. मनीस आपलो बिझनसूच घेवन बसात न्हू जाल्यार तो लोकांची कामां काय करना. लोक आमी प्रतिनिधी म्हणून ताका एसेंब्लीन कित्याक धाडटा आमची कामां करपाक, तेजो बिझनस सेट करपाक न्हू. हो मनीस असो आसा जो लोकां खातीर काम करता. आनी तशेंच सांगलां जशें की बाबा कोवीड टायमार सुद्दां तेणें खूब जाणांक पावला आपलो बिझनस बंद दवरून थंयसर. सर तुमचें नांव सांगात. माझे नाव रशीद खतीब आसा आणि मी एक कवी असल्या कारणाने अंजुम हे माझे टोपण नाव असा. आणि प्रॉपर मी कोल्हापुरी पण पिळगाव हे सासरोडी माझी. संतोष कुमार भाईजी भेटले असं वाटले की कोणीतरी आपले आहेत. त्यांच्या शब्दाने मी मराठी बोलता बोलता कोंकणीत बोलता तुमका. आणि ते भेटल्यानंतर आमका असे समजले की माझी कोणीतरी असा. ज्यावेळेस त्यांनी बापू बापू स्टेजवर काल म्हणायला लागले तर माझाही मन भरावून गेला. आणि त्यांनी ही म्हटले की माझे वडील ना आणि तुम्ही जे रचलेले रचना जे आम्हाला ते आज तुम्ही जे वाचून दाखवले आणि खूप आमका बरे वाटले. त्यांचे 4 शब्द आणि त्यांचे बोलणे एक आजच्या युगात चुकूनच असे चांगले माणसं भेटले जातात आणि त्यांचे मी कौतुक करपाक माझ्याकडे शब्द ना. जाल्ले प्रॉब्लेम्स कितें आसा तुमकां त्रास कसले जाता? त्रास मेन आहे येणे जाणे रस्ता जे असा. आज इथे हांव घर बांधून 20 वर्ष झाले. रोड तसेच असा. जे जनता त्रासलेली पाणीसाठी येण्या जाण्यासाठी नोकरीसाठी जे परिस्थिती त्यावेळी होती ती तशीच असा. आणि भरपूर आले गेले फक्त खोटे आश्वासन झाले आणि कुणी यांच्यासाठी कायच करू ना. ते मला का खेद वाटता आणि आश्चर्य वाटता. देवाची कृपाने त्याला सर भरपूर दिलेले असा. पण मन त्यांच्या ना जसे की आम्ही संतोष भाईचे मन पाहिले तसे मन मला ह्याच्या आधी कुणीच मिळू ना. संतोष सावंत भाई भेटल्यानंतर मला एक समाधान वाटलं की यांच्याकडून काहीतरी बरे जातेले. जे कुणाक नोकरी ना नोकरी मिळतेले, रस्ते जातेले, पाणी येतेले. आज पाणीची परिस्थिती अशी असा 1 तास सोडले की गायब आणि वर तर पाणी येऊनच एकदम तसेच हवे. रात्री 12-1 पर्यंत ते जागू राहतात आणि रात्री त्यांनी पाणी बंद झाला इथला की मागे ते घेतावर तर मिळालं तर मिळालं नाही तर तसेच. टँकर होते तेही बंद झालेले असा. तुमच्या हांगासरले जे आमदार आसा तांचे कडेन तुमी तुमचे मुद्दे घेऊन गेले, तुमचे रस्त्याचे मुद्दे म्हणा. आमदार असलेले परवीन झाटिये तर एक ह्याच्या आधी रोड गेलेला असा सकल तिथून वाय
ते रोड एक ओपन केलेले म्हाका खबर आसा आनी दुसरे रोड पनीक केलेले म्हाका कांयच खबर ना आनी इतले जे रोड आसले ते पायप घालून खोदून त्यात पायप घालून सगळे रस्त्याची त्याची वाट लागलेली आसा आनी किती तरी 2-3 पायलट हांगा पडलेले हांव पाहिलेले आसा. तुमकां हांगासर खूब ऑप्शन्स आसा न्ही. आम आदमी पार्टीचो एक कॅन्डिडेट दवरिल्ले आसा, मागीर TMC आसा. तांकां तुमी कित्या खातीर हे करनात, वोट करनात, तांच्या बद्दल कित्याक चिंतना? आणि खरें म्हणलें तर ते आहे दिल्ली आणि कलकत्ता. ममता बॅनर्जी कलकत्त्याची आसा आणि केजरीवाल दिल्लीचे आसा. आता त्यांची ते पार्टी त्यांनी असा गोंयकार, पण ते संपर्कात आमचे राहिना न्हू. ज्यांनी आश्वासन दिलेलं ते आमच्यापासून लांब जातले. मग त्यांच्यावर विश्वास ठेवून किती लागी असा संतोषबाई केव्हाही आम्ही जाऊ शकता. माईक एक फोन मारले की आमच्याशी येऊन भेटू शकता. मन मिळावा असा साधेपणा त्यांच्यात आणि कितीतरी करून दाखवण्याची त्यांची जिद्द असा. तसले जिद्दी कोण दिसेना. आश्वासन देणारे भरपूर असा. 2012तल्यान हांव हांगासर वोटींग करता. म्हणजे 2012तल्यान आतां कितें 15 वर्सांनी BJP सरकार आसली पळय, तेन्ना कितें आमकां हें ना. पण ह्या फावटीक आतां आमी चिंतलां ह्या वर्सा आतां कितें तरी बदल करून दाखोवपाचें अशें चिंतलां. आनी त्या आमकां आतां तो संतोषबाई तो जो उमेदवार आसा गोवा फॉरवर्डाक, तितून आतां पळयता ताका हाडून कितें तरी बदल जाता जाल्यार पळयता आमी. असो एक कॅन्डिडेट आसा आमकां अशें दिसता आमच्या मनाक की तो कितें तरी करतलो. आनी तुमी आमच्या वाड्यार पळयलां कशें कितें आसा सगळें उदकाचे प्रॉब्लम, सगळेच प्रॉब्लम आमकां आसा हांगासर. उदकाचो कितें प्रॉब्लम? उदकाचो म्हणजे आमकां उदक सप्लाय फास्ट ना न्ही हांगासर. उदक मागीर आतां हे घरां आसा वयले घरां आसा पळय त्या वाटेन तांकां उदक मेळना. मेन म्हणजे तांकां राती 2-3 उठून अशें उदक भरचें पडटा आनी तांकां प्रॉब्लम जाता. मागीर तुम्ही तुमचे हे प्रॉब्लेम्स घेऊन MLA कडे किंवा रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंटांनी MLA कडे कितें आतां होय आमचो फाटलो MLA आसलो. खंयसरलो तो? हांगा रावता तो? ना, तो रावता पणजे. पण आतां प्रत्येक गोश्ट घेवन आमी पणजे वचूं शकना. आनी पणजे वचपाक आतां कोणा कडेन कॅपेसिटी आसा तितक्यान एकदां वचून काम जायना न्हू, परत परत वयचें पडटा. पूण ताका लागून तो खंय रावता? पणजे रावता. तो दर प्रॉब्लम आमकां सॉल्व करपाक हांगा पावना. आतां गेले 5 वर्सां तो एकदांय आमच्या कडेन पावोंक ना हांगासर, आजुनूय पावोंक ना. कोविडान इतके हे जाले, त्रास काडले लोकांनी. MLAची कितें तरी जबाबदारी आसली न्ही, कितें येवन पळोवपाक जाय आसलें तेणी बाबा कितें चल्लां, कितें आसा आपल्या एटलिस्ट आपले हितून एरियान तरी. पूण आमकां कितें हेल्प गावूंक ना तेजे कडसून, कितेंच मेळोंक ना आमकां. ताका लागून आमी ह्या फावटी चिंतला कितें तरी आमी आतां बदल करतले अशें करून आमकां आतां. आनी संतोष आमी अशें आयकलां, संतोष आमचो पळयला कितें तो कोविडान जेन्ना हे आसले लोकांचे हाल जाता तेन्ना संतोष खूब वचून सगळ्या कडेन हें केलां तेणी. आनी तो कसो असो आमच्या मदलो कसो आसा, कितें असो सामान्य माणूस कसो आसा, म्हणजे व्हडले फॅमिलींतलो कितें पॉलिटिक्स बॅकग्रावंड अशें कितें ना तेजें. म्हणून आमी ताका सपोर्ट करून पळयता. फुडलो MLA तुम्ही जर म्हणटात की आमी म्हणजे संतोष कुमार आनी कोणूय जो आसा ताजे कडल्यान तुमची अपेक्षा कितें आसा एक मतदार म्हणून? तेच अपेक्षा न्हू, कित्याक आमच्या वाड्यान डेव्हलपमेंट जाय. मेन म्हणजे नोकरी जी आसा पळय भुरग्यांक आतां नोकरी ना, हे ना ते ना. बारीक बारीक गोश्टी घेवन तेच्या ऑफिसान 10 वेळा वयचें पडटा. पूण ते MLAची बी जबाबदारी आसता न्ही. आमी कितें म्हणटा सदींच येवं नाका अशें, तांकांय कामां आसता. पूण बारीक बारीक गोश्टी तरी पळोवंक जाय तेणी. एकदां जिखून येयला आपल्या वाड्यान कितें चल्लां ते तरी तेणी पळोवंक जाय न्हू. तितकें आमचें हें आसा. कोणी येवं ते आतां फुडें आतां आमी तरी चिंतला आतां मेन म्हणजे कितें सारको उमेदवार म्हणल्यार आतां संतोषबाई. आनीकूय उमेदवार आसात न्ही, आपान घातला नवे आसा. पण आप पळय आप कितें हांगासरले न्हू न्ही ते भायले जाता. आतां ते हांगा उमेदवार जो आसा हांगासरलो आसा, पण मेन जो कोण आसा तो भायलो आसा न्ही. पण तेजे कडेन घेवन आमी परत तेजे प्रॉब्लम आमी वयचे ना न्हू. म्हणून हो कितें आमचो मदलो आमचो गोंयचो जाता. म्हणून आमकां हो जाय अशें. सो ही संतोष कुमार जे पार्टीक रावला ती एक रिजनल पार्टी म्हणून तुमकां ती आपलीशी दिसता? हय, एक हे आसा न्हू पयलीं पासून पळय आतां काँग्रेस म्हणजे सगळे म्हणजे काँग्रेसच हे करताले न्हू. आनी तेन्ना चल्लेले बी बरे सारके आसले. आतां पळय BJP सरकार आयलो, कितें आसा, कितें फायदो कितें आसा? सगळे म्हारगाय जाला. मिडल क्लास फॅमिली आसा सगळे सफर करता न्ही. सगळे हे जाला न्ही. कोणाकूच आतां हे सगळे बेजार जाला. पयलीं मेन म्हणजे आतां तुमच्या हांगा कितें कचरो बिचरो कलेक्शन बीन कांयच ना. आमकां काय ना. कचरो कलेक्शन करपाक पळयता तुमी न्ही हालत आमची पळयता हांगासर कितें जालां. एटलिस्ट एक कितक्यांदा आमी तांकां हें केलें अपील केलें की गाडी दवरात. ते कशें म्युन्सिपालिटी एरिया गाडी आसा पळय तशें आमकांय एक जाय. कित्याक म्युन्सिपालिटी एरियाचो कचरो उडोवपाक तांकां जागो आसा. आमचो पंचायतीचो उडोवपाक जागो ना.
ते मेन आसा. मेन म्हणजे कचरो. रस्त्यार बी तुमी आतां पयले आसतले कितें हालें जाल्यार पळय हांगासरून तुमी पयले आसतले कशें कितें जालां तें. मेन म्हणजे कचरो आनी मदीं येयल्ले फाटल्या दिसांनी कितें पिशव्यो दिताले म्हयनोभर कचरो कलेक्ट कर आनी दवरा. आतां म्हयनोभर कचरो आमी खंय कलेक्ट करून दवरतले तें मेन आसा. दर वेळा आमी न्हू उदकाचे आनी कचऱ्याचे उलयतात पूण कितें डेवलपमेंट जायना, कितेंच जायना. पूण एटलीस्ट आतां तरी आमी पळोवंक जाय कितें जाता अशें कितें तरी. मयाकारांनी थारायला अशा कॅन्डिडेटाक निवडून दिवचे जो अप्रोचेबल आसतलो, बऱ्या स्वभावाचो आसतलो, तशेंच तांकां फक्त आश्वासनां न्हय तर तांचें कामूय करतलो. हांव दिप्ती नागवेकर तुमकां घेवन वतलें आनीकय कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी तुमच्या मुखार मांडटलें मत लोकांचें. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.